झेडपीक वर्साक मेळटालो तो 12 कोटीचो फंड सरकारान 8 कोटी केल्ल्यान उत्तर गोयचे झेडपी बेजार। दुसरे वटेन पंचायत मंत्र्यान हावजान प्रत्येक झेडपीक कामा खातीर 50 लाख रुपया दितले म्हूण सांगिल्ले, मात ते दिवंक ना। सरकारान सांगिल्ले प्रमाण फंड दिवचो म्हूण निमाणे झेडपी मेंबरांनी आता थाराव घेतला। आमकां जे सरकारान हावजान जे आमच्या पंचायत मिनिस्टरान जे आमकां एश्युरन्स केल्ले की बाबा प्रत्येक मेंबराक 50 लाख रुपया दितलो म्हणून ते पैसे आमकां आयज सेवन सांगल्या प्रमाणे ते पैसे आमकां पावंक ना। सो हांव सरकारा कडेन परत एकदां मागता जे पंचायत मिनिस्टरान जे आपले हावजान जे उलयल्ले ते उतार तरी खरें करून दाखोवपाचे। फाटल्या वर्सा आमकां 12.5 कोटी जे सँक्शन जाल्ले ते ह्या फावटी ते वयल्यान 8 कोटी कमी जाल्ले आसा, 8 कोटी दिल्ले आसा। सो 4 कोटी कमी जाल्लो आसा। सो 50 लाखाचे सोडून घाल प्रत्येक मेंबराक 3 लाखय मेळना। आमी रेजोल्युशन घेतला तो डेव्हलपमेंट फंड 12.5 कोटी करपाचो आणि जे हावजान 50 लाख उरला ते क्लियर करपाचे। 17-18 फाटल्या वर्साचो फंड 50 लाख 5 कोटीचे फायल आमचे बील पैसे ना म्हणून रिटर्न जाल्ले आसा। कामां जावंक ना। आमी अशें कितें करता बरा, जो पर्यंत फंड येना तो पर्यंत आमी कामां घेयना हांगासर। गोवा डेअरीचो चेअरमॅन माधव सहकारीक 8 संचालकांनी देंवयलो। सहकारी आड घाल्लो अविस्वास थाराव 8-8-3-5 सगळे पयलींच थारिल्ले, आपल्याक बाजू मांडपाक पसून दिली ना म्हूण सहकारीन आरोप सुरू केल्यात। डेअरीचो एमडी नवसो सावंताच्या निलंबनाचो आदेश काढून ताच्या आड भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी सुरू केले उपरांत सहकारी आड डायरेक्टरांचो असहकार सुरू जाल्लो। नो कॉन्फिडन्स मागीर पास जातले म्हणून पयलींच थारलेलें आशिल्लें। जी घाण एमडीन क्रिएट केल्या दोतोर नवसो सावंताने ती क्लियर करपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो। बोर्डान ताका पाठिंबो दिवना, कित्याक दिवना तर तुमी बोर्डाच्या डायरेक्टरांक विचारा जे कोण ताच्या फाटल्यान एक्टिव्ह जाल्ले आसा। पूण हांव हेची तड लायल्या शिवाय कसोच सोडचो ना। सो कितले पास जाले? कितले पास जाले काय म्हणटा? 11 अगेन्स्ट 3 सॉरी 8 अगेन्स्ट 3 ओके 8 अगेन्स्ट 3 11 मेंबर्स जातले आनी म्हाका थंय उलोवपाकूय संद दिवना कोणी प्रिजायडिंग ऑफिसरान। सो हांगा चेअरमॅनाच्या अगेन्स्ट 8 वर्सेस 3 असो मोशन पास जालो आनी चेअरमॅन हेज बीन वोटेड आउट बाय रेज ऑफ हँड्स। बाजू म्हणजे बाजू तो खूप मांडूच होता, पूण म्हाका ती घेवपाचीच ना, कित्याक म्हाका एकूच काम म्हणजे ते मोशन घेवपाचो आनी कांय ना। 12 जाण डायरेक्टर, तातूंतलो एकलो डायरेक्टर डिस्क्वॉलिफाय जाल्लो एज पर एक्ट आनी उरलेल्या 11तले 8 जाणांनी प्रेझेंट चेअरमॅन जो पळय आशिल्लो आज पर्यंत माधव सहकारी हाचेर अविस्वास थाराव दिल्लो। हेजें कारण इतलेंच आमकां विस्वासान दवरून काम करना इतलेंच। 2-4 इन्सिडेंट आमकां अशें आयले त्या विस्वासान दवरून काम करना, होच एक मुद्दो आशिल्लो। केन्नाय आमी पयलीं म्हणलें आहा जे कुठे हा एमडीन घोटाळा केलो अशें आमकां जो पर्यंत क्लियर जायना तो स्पश्ट म्हणपाक शकना। कदाचित आसपाकय शकता, नासपाकय शकता, पण कितें आसा एन्क्वायरी करपाक आमी खंयचेय फाटी ना। आमी एन्क्वायरी सदांच मागताले, कर म्हणटात। आनी हांव कितें म्हणटा 4 वर्सांची कित्याक फाटले 2007 पर्यंत आज तर एन्क्वायरीतले खुबशे कितें वयर सरतले, खुबश्यो गोश्टी आहात। 2007 ते आज पर्यंत आजची डेटी पर्यंत म्हणटा आमी एन्क्वायरी जावची। एडमिनिस्ट्रेटर कितें अपॉइंट करपाचो लोकशायेन आमकां निवडून दिल्या वर्स जालें आसा आनी आमी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करपाचो कित्याक लागून अपॉइंट करपाचो तेव्हा कोण तरी 4 लोक म्हणटा अशें करपाचें एन्क्वायरी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करपाचो कित्याक? गोवा डेअरीक किती प्रॉब्लेम आहा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करा। आमी भक्कम वी आर ऑटोनॉमस बॉडी। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।